कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र 15 मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. जेजू पुनर्जिवंत जाला. बाबा भयणींनो, हांवें तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करतां. तेंच तुमी मानून घेतलां आनी तीर भावार्थान तें तुमी सांबाळटात. ताचेच वरवीं तुमकां तारण मेळटा. कसलो अर्थ दिवन तें हांवें तुमकां परगट केलां, तोच अर्थ धरून तें तुमी सांबाळटात मूं? नाजाल्यार भावार्थ दवरून कसलोच फायदो ना तुमकां. बरें तर, म्हाका परगट केलां तशेंच हांवें तुमकां चडांत चड म्हत्वाचें परगट केलां तें हें, की पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो आनी ताका निखिपिलो, आनी पवित्र पुस्तकां प्रमाणें तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो केफासाक आनी उपरांत 12 दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 चोडा आमच्या भावां भयणींक तो दिश्टी पडलो. हांतलीं चड जाणां आजून जिवीं आसात, पूण थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक. न्हय पूण पवित्र सभेन जेजूचे आनी शुभ वर्तमानाचे हुर्बेवंत परगटणार. सगल्या फाटल्यान म्हाकाय ह्या अवचितूच बळान जल्मा हाडटल्यांक तो दिश्टी पडलो. धर्मदुतां मदें सगल्यावन हांव हीन हलको. देवाचे पवित्र सभेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदुतांचें नांव पर्यान फावना. पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत, आनी ताणें म्हाका फावो केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना. परतेंच जाल्यार हेरां सगल्यां परस हांवें अदीक चड वावर केला. खरें म्हणल्यार हांवें न्हय, पूण म्हजे सवें आसा त्या देवाच्या देण्यान. पूण गरजेचें तें हें, तें जावं वो हांव जावं, अशें आमी परगट करतांव आनी अशेंच तुमी भावार्थान मानून घेतलां. क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी परगटतांव जाल्यार मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ना म्हूण तुमचे मदलीं थोडीं जाणां सांगतात तें कशें तर? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण नाच जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना, आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार आमची परगटणी पोकळ आनी तुमचो भावार्थूय पोकळ. इतलेंच न्हय, आमी देवाचे खोटे साक्षीदार म्हूण सांगचें पडलें, कित्याक देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी साक्षी दिल्या. पूण मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण खरें जाल्यार देवान क्रिस्ताकूय पुनर्जिवंत करूंक ना अशें म्हणचें पडलें. म्हणटच देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केला म्हूण सांगून आमी दिल्ली साक्षी देवाचेर आड साक्षी जाली. दुसरीं सांगतात, मेल्ल्या मनशांक देव पुनर्जिवंत करचो ना म्हूण खरें जाल्यार क्रिस्ताकूय देवान पुनर्जिवंत करूंक ना. आनी देवान क्रिस्ताक पुनर्जिवंत करूंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ सारको निर्फळ. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांचो इबाड जालो. क्रिस्ताचेर आमी दवरतांव तो भरवंसो फकत ह्या जिविताक आमकां फायद्याचो जाल्यार सगल्या मनशांवन आमी अदीक धोलदिरी. पूण सत तें हें, क्रिस्त मेल्ल्यां मदलो म्हालगडो म्हूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय येता. हय, जशें आदामा सवें सगलीं मरतात, तशेंच क्रिस्ता सवें सगल्यांक देव पुनर्जिवंत करतलो. पूण सगलीं देवान थारायल्ल्या क्रमा प्रमाणें पयलो
मालगडो म्हूण क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगली उपरांत सोंपाडणी तेन्ना तो सगल्या प्रधानांचो आनी सगल्या अधिकाराचो आनी पदव्यांचो भस्म करून राजदेवाचें आपल्या बापाचें आधीन करतलो, कित्याक देवान सगल्या ताच्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तळा घाली पर्यान क्रिस्त राजवट चलयतलो ही देवाची येवजण. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. खरेंच पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी देवान सगोट ताच्या पांयां तळा घालां. सगोट ताच्या पांयां तळा घाल्लें आसा म्हणटाना पवित्र पुस्तक देवाक मात भायर दवरता, कित्याक ताणें की सगोट क्रिस्ताच्या पांयां तळा घालां. सगोट ताच्या पांयां तळा घालून जाल्या उपरांत तोच पूत आपल्या पांयां तळा सगोट घालां ताचे आदीन म्हणजे आपल्या बापाचे आदीन आपणाकूच करतलो. हे परी देव एकलोच एकलो आपुणूच जातलो सगटा सोर्वांची भरती आनी सोंपाडणी. नाजाल्यार मेल्ल्यां खातीर स्नान घेतात तांकां कसो फायदो आसा जायत? देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचोच ना तांचे खातीर कित्याक म्हूण स्नान घेतात? आमी जाल्यार कित्याक म्हूण आमी घोडयेचे घोडये संकश्टांनी जियेतांव? भावां भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सोवें तुमचे खातीर जो म्हाका अभिमान भोगता तांच्या सोपूत घेवन हांव तुमकां सांगतां. दर दिसा मरणाच्या संकश्टांत हांव आसां. फकत म्हजें मनशा सोयंबाचें बळ दाखोवंक एफेजांत त्या सावजां कडेन हांव लढाय करूंक पावलों. जाल्यार कसलो फायदो मेळटा म्हाका? देव जर मेल्ल्या मनशांक पुनर्जिवंत करचो ना, पवित्र पुस्तकार मेळटात त्या उतरां प्रमाणें बरेंच खावुया आनी पिवुया, कित्याक फाल्यां आमी मरतल्यांव. फसों नाकात, खोट्या सांगात्यांक घेवन भोंवशी, तुजेंच बरें जिवीत पाड करशी. उठात, सोयरानार येयात आनी तुमची वांकडी वाट सोडून दियात. तुमचे मदल्या थोड्यांक देवाची सारकी वळख ना. लज तुमकां, पूण हें तुमकां हांवें सांगचेंच पडटा. पुनर्जिवंतपण कशें जातलें? पूण कोण कोण अशें म्हणटीत, मेल्ल्यान तांकां देव कशीं पुनर्जिवंत करतलो? कसली कूड घेवन तीं परतीं येतलीं? आरे पिश्या, जें बी तूं वमताय तें मेल्या शिवाय ताका नवो जीव मेळना. तूं वमताय तें बी मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बीं, म्हणुया गंवाचें वो आनीक कसलेंय. त्या बियांक देव आपणेंच थारायलां तशें आंग दितलो आनी दर एका जिनसाच्या बियांक आपआपलें आंग. सगळें मांस एकूच मांस न्हय. मनशाचें मांस एक, मोनजातीचें मांस दुसरें, सुकण्यांचें मांस वेगळें आनी मासलेचेंय आनिकूय वेगळें. पृथ्वेर कुडी आसात तशेंच अंतराळाकूय कुडी आसात. अंतराळावेल्या कुडींक सुंदराय आसा ती एक, आनी पृथ्वेर आसात त्या कुडींची सुंदराय वेगळी. सुर्याचो पडजळ एक, चंद्रिमाचो पडजळ दुसरो, आनी नखेत्रांचो पडजळ अजून वेगळो, आनी नखेत्रां मदें पर्यान पडजळ वेगळो वेगळो. आमचे कुडीच्या सोयंबाची गोत पुनर्जिवंतपणांत आमचे कुडीची गोत. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय तशेंच. बियां वरीं आमी वमताव ती कूड विनाशी, देव वयर काडटा ती अविनाशी. आमी वमताव तें हीन हलकें, देव वयर काडटा तें मोहिमेन भरलोलें. आमी वमताव तें अशक्त, देव वयर काडटा तें शक्तिवंत.
आमी वोमताव तें एक सोयंबाची कूड, पूण देव वयर काडटा तें पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली कूड. सोयंबाची एक कूड आसा, तशीच पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवी जाल्ली एक कूड आसा. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें पयल्या मनशाक आदामाक देवान एक जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक ताणें जिवीत दिवपी आत्मो केलो. पूण पयल्या आयल्यार तो पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस न्हय, पूण फकत सोयंबाच्या जिवान जिवो. उण्या मोलाचो तो, उपरांत की तो अदीक म्हत्वाचो आयलो. पवित्र आत्म्याच्या जिवान जिवो जाल्लो मनीस. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो, मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गींचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशीं मातयेचीं तीं ताचे सारकीं, आनी जसो हो दुसरो सर्गींचो, तशीं सर्गींचीं तीं हाचे सारकीं. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाचें सारकें घेवन आयल्याव, तशेंच सर्गींच्या मनशाचें सारकें आमी घेतल्याव. भावां भयणींनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: आमच्या मासा रोगताक देवाच्या राज्याचें दायज जोडूंक तांक ना. विनाशी सोयंबाक अविनाशीपण जोडूंक शक्ती ना. आयकात, हांव खबर काडटां ती एका गुदाट सोताची. आमी सगळीं मरचीं नाव, पूण एके घडये भितर दोळो बिडबिडटा म्हणसर निमाणे तुत्तुरेच्या सादार देव आम्हा सगळ्यांचें रुपांतर करतलो. तोरेक तुरतुरी वाजतली आनी मेल्ल्या मनशांक देव अविनाशी सोयंबान पुनर्जिवंत करतलो आनी अशें तोच आमचें रुपांतर करतलो. कित्याक विनाशी तें अविनाशी जावचें म्हूण आमी मरून वेता तें अमर जावचें म्हूण देवाची खुशी. देव आमकां फावो करता त्या जैताचें स्तुती गीत. विनाशी तें अविनाशी जाल्या उपरांत आनी मरून वेता तें अमर जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उतर घडोवन येतलें. जैत मेळ्ळें, मरणाचो भस्म जालो. ए मरणा, तुजें जैत खंय आतां? ए मरणा, तुजें कुंस खंय आनीक उरलां? मरण हाडटा तें कुंस म्हणल्यार पातक, आनी पातकाक बळ दिता ती समोट. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देव आमकां जैत दिताच, तर देवाक आमचो दिनवास गावुया. म्हणटच म्हज्या भोव प्रितीच्या भावां भयणींनो, सदांच घट रावात, थीर रावात, अदीक अदीक उर्बेन सुम्याची सेवा करीत रावात. तुमचो कश्टी वावर सुमी भोव फळां बरीत करतलो म्हूण मनांत दवरात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.